बेरोजगारी हो दुसरो एक ज्वलंत प्रश्न पेडणे तालुक्याचो जावन आसा आणि त्याच प्रमाणे आमची केरी पासून मोर्जी पर्यंत जी किनारपट्टी आसा ह्या किनारपट्टीन पर्यटनाचो व्यवसाय चलता. अर्थात आम्ही पर्यटनाच्या विरुद्ध ना, पर्यटन आसपा जाय, पूण पर्यटन आसपा जाय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमची जी कांय मूल्य आसात, आमची नैसर्गिक मूल्य, आमची सांस्कृतिक मूल्य ही जपोन, आमची राष्ट्रीय मूल्य हे जपोनूच ते पर्यटन फुडें वचपा जाय. आता तो थंयसरले पेडणे तालुक्यातले जे भुरगे सांगतात की सरकारान पेडणे तालुक्यातले पर्यटन दुर्लक्षित केलां, ही गोष्ट खरी आसा. पर्यटन पेडणे तालुक्यात सुधारपा जाय म्हणून खंयच्याच प्रतिनिधीन पेडणे तालुक्यात काय केलें ना. म्हाका एक हाचेर म्हणूचें दिसता की पेडण्या भितर डेव्हलपमेंट टुरिजमाचो एक जाता, थोडे थोडे वाडत आसा, बट देर इज नो प्लॅन डेव्हलपमेंट. हाचे भितर खंयचीच एक गोष्ट प्लॅनिंग करून हाचो फुडार कसो जातलो, टुरिजम सस्टेनेबल कशें जातलें, हो गव्हर्मेंटा कडेन विचार ना, नायदर आमच्या पॉलिटिशियना कडेन ना. न्ही, हांव तेच सांगता, गेली 50 वर्सां जाली कोस्टल बेल्ट पळयलो, जगाचेर हरमल किनारो म्हणटा, हरमल नांद्रे तेरेखोल सारको फोर्ट आसा. आज पर्यंत GTDCचे एक सुद्धा हॉटेल थंय जालें ना, 2 रूम ना, टॉयलेट फॅसिलिटी ना, रस्तो अजून ना, सगळे मातयेचे आसा, हालींच्या काळान जाता. आणि दुसरें जें म्हटलां की जो विकास पर्यटन दृश्ट्या जावपाक जाय, पर्यटनाचो विकास जावपाकच जाय, पूण तो कितलो लोकांनी कितें केलां. तुमचे कडेन म्हजो सरळ प्रश्न असो आसा की तो मागता थंय शॅक्स आनी कितें ज्यो गजाली आसात त्या गजालीक हे मेळपा जाय. कळंगूट आनी ह्या वटच्यान शॅक्स चलतात आनी त्या एरिये भितर रेव पार्टी चलतात आनी कितें चलतात. आज जितले कळंगूट आनी हे बेल्ट आसा तितले आज तुमचे पेडणे बदनाम जाल्ले ह्या गजाली खातीर, रेव पार्ट्या खातीर बदनाम जाल्ले, रशियन माफिया खातीर बदनाम जाल्ले आसा. ह्यो सगळ्यो गजालीचें पर्यटन तुमकां जाय, कसलें पर्यटन जाय. हांव तुज्याशी संपूर्णपणे सहमत आसा. भारतीय संस्कृती कितें सांगता, अतिथी देवो भव, आणि त्याच प्रमाणे आमी सुद्धा पर्यटनाक विरोध करिना, पूण पर्यटकांक आमी कितें दिवपा जाय, आमचे कडेन जे कितें बरें आसा तें आमी तांकां दिवपा जाय. आमी तेंच्या सारके जावप हें बरोबर न्हय. आमी आमच्या निसर्गाचो रास करूंक दिवप ना, आमी आमच्या संस्कृतीचेर हल्लो करूंक दिवप ना. केवळ इट शुड नॉट बी अ शेमफूल शो ऑफ मनी. पैशासाठी आमी आमचे मूल्य आणि आमी आमची संस्कृती. ही परिस्थिती आसा समजुपाक ना. बरोबर, लोकांक जे कितें दिसता न्ही आपले बंद घालता, जायत्या लोकांनी आतां लोकल लोकांक धंदो मेळपाक जाय, पोट चलपाक बरोबर आसा, पण काडून फॉरेनरांक दिवप, भायले भायर एग्रीमेंट करून फॉरेनर मागीर म्हणत ते रेव पार्टी करता, सगळे करता, आणि आमचेच कांय लोक जे भितर इन्वॉल्व जाता आणि तसले करता, आमी बदनाम जाता ते जाता. अशा गोष्टी जाल्या उपरांत गव्हर्मेंट यंत्रणा केन्ना ना केन्ना कंट्रोल हाडटलीच. पण अशें करच्या खातीर, हे टाळच्या खातीर लोकांनी कितें केलां, एकय जर घर पयशे 95% लोकांनी काडून धंदो भायर दिल्लो आसा, आणि ह्यो गोष्टी अश्यो घडटा, दे कॅन मॅनेज. कारण हे लोक सगळे वयर पर्यंत कशें धरपाक जाय आणि कश्यो पार्ट्यो करपाक जाय हे सगळ्यांक खबर आसा. आमचे लोक फक्त काय पयशे मेळटा, सुशेगाद मेळटा. लोकांनी आज सगळी जर परिस्थिती पळयल्या, सगळी कॉन्क्रिटली जंगलां जाल्या, पर्यावरण खंय उरल्या, एक घर सारकें ना, आणि लोक घरां काडून दिता, आपण खोपीनी रावता, अशी परिस्थिती. टुरिझम इन पेडणे हो फक्त एक 2-3 महिन्याचो मोसम असता. ऍक्च्युअली आमी जर कलांगूट, कांदोळी, अंजुना बी हे कंपेअर पेडणे बरोबर करत, पेडणे, मोर्जे, आशवे, हरमल आणि केरी भितर जे सगळे बीच आसा हातूंत फक्त 2-3 महिन्याचो हे आसा, आणि मोठ्या प्रमाणात टुरिझम ना आयल्या कारणान. आणि आय ऑल्सो ब्लेम टुरिझम डिपार्टमेंट, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय डेव्हलप करूंकच ना. साद्य टॉयलेट फेसिलिटी ना, रस्ते प्रॉपर ना, लायटी ना, पार्किंगची सोय ना, ह्यो सगळ्यो गृहीत धरत जाल्यार टुरिझम कमी जाता थंय. आणि 2-3 महिन्या भितर मागीर तो टुरिझम चलयणारो जो वेवसायीक थंय आसा तो चित्ता की मेक हे वेल द सनशाईन, जितले बेगीन जाता तितलो पयसो करूया, म्हणून हे वायट उद्योग सुरू जाल्ले आसा. म्हणून म्हाका अशें दिसता की हो जो फक्त कॉन्सन्ट्रेटेड टुरिझम कोस्टल लायनीक उरला, ताचे परस हिंडरलँड टुरिझम, ज्यो विलेजीस आमचे सुंदर आसात, तुजी रिलिजियस टेम्पल्स आसात, तूं ट्रेकिंग सारकेले उद्योग हे करू शकता, फार्म, स्पायस गार्डन्स, अशे कितें तरी उद्योग आमी पेडण्यान डेव्हलप करू शकता. हें जालें ना. राजकारणी हातूंत भितर घुसपल्ले असतात. राजकारणी नक्कीच घुसपडले असतात. ज्यो पार्टी जाता राजकारण्यांच्या आशिर्वादा शिवाय जायना. कारण राजकारण्यांक अशेच लोकांक सांबाळचे असता, कारण तेच लोक त्यांच्या फायद्याक पडटा. आम्ही पर्यावरणाने कितले जरी आवाज केलो जायना, तो पोलीस यंत्रणा आसा, दुसऱ्या यंत्रणा कोण करिना. आणि ह्या संदर्भात हांव थोडक्यान एक सांगू शकता. आता पळय CRZ सारको कायदो आसा, बरो कायदो, पूण लोक आज ताका विरोध करतात. हेचें कारण अशें की CRZ हो कायदो, सेंट्रल रिजर्व झोन हो कायदो 1990-91च्या सुमाराक आयलो. हो कित्याक आयलो की ज्या जाग्यार समुद्र आणि जमीन एकत्र येता, ती एरिया जी असता जवळजवळ 500 मीटरची, CRZ साधारण खबर आहा कित्याक टायम सोंपला. हय, पूण लोक तो CRZ हो कायदो आणि कित्याक आयलो आणि त्या संदर्भांची माहिती सुद्धा लोकांक ना.
त्यामुळे जागृती सुद्धा ना. लोक त्या कायद्याक विरोध करीत वयतात. कळ्ळें. ते जावपा जायना. त्या कायद्या संदर्भात सुद्धा लोकांमध्ये जागृती बेसिकली जावपा एक जाय. हेल्दी टुरिझम, सस्टेनेबल टुरिझम, पर्यावरण दवरून करपाची टुरिझम करपाक हे महत्वाचं. हे महत्वाचं. महत्वाचं. त्या हे दृश्टीन महत्वाचं. खंय तरी लोकांनी आणि ह्या इलेक्शनाच्या वेळारपासून सगळ्यांनी चिंतप महत्वाचं. गव्हर्नमेंटान जो फंड वापरता टुरिझम डेव्हलपमेंटा खातीर तो सुद्धा व्यवस्थित वापरचो. कारण उदाहरण म्हणून सांगपाक गेल्यार केरी जर 13 कोटी रुपया मोडून जो प्रोटेक्शन वॉल बांधली ती 2 वर्सां भितर कोसळ्ळी आणि आज ती विद्रुपीकरण जालें. मुद्दो कळो आमी हांगा ह्या गजालीचेर चड डिस्कस करपाक शकना. आमचे कडेन वेळेचें बंधन आसा, खूब लोक आसात. आमी हांगा मुखाल्ल्यो गजाली घेवया ताचे पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आनी ब्रेक घेवन आमी तुमचे कडेन परत येतले. आनी कांय लोकांचे विनोद मेथरान धाडल्यात ते बायट्सी आमी पळयतले, तांची मतां पळयतले आनी ताजे नंतर आमी फोनाची लायन तुमकां उक्ती करतले. ते फोन नंबर बरोवन घेयात 24904444 आणि 24904445 म्हणजे 24900444 आणि 24904445 अशे हे दोन्ही नंबराचेर तुमच्यांनी फोन करपाक जातले. ते फोनाची लायन उक्ती केन्ना जातली ती हांव सांगतलो. ताचे पयलीं आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या लायव्ह कार्यावळीक मतदार राजार लायव्ह चलता आणि तातूंत भितर आज आमी घेतात पेडणेचे 2 मतदारसंघ, पेडणे तालुक्यातले पेडणे आणि मांद्रे, आणि ताजेर आमी डिस्कशन करताले. आमचे कडेन आसात दयानंद मांद्रेकार, किशोर शेट मांद्रेकार, चंद्रकांत जाधव आणि देवेंद्र प्रभुदेसाय. आणि आमी घेताले प्रश्न. तातूंत भितर आनी एक प्रश्न आसा तो रघु गावडेचो. तो कितें म्हणटा तो पळोवया. विनोद मेथरान धाडून दिला. रघु गावडे. आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार ग्रावंडांची स्थिती जी आसा पेडण्यात ती सामकी वायट आहा, बिकट आहा. आयज सावळवाडे एक ग्रावंड आसा, एक मोरजे ग्रावंड आहा, एक वारखाणे ग्रावंड आहा. पूण ह्या तिनय ग्रावंडांची जर स्थिती जर आयज पळयली जाल्यार ती सारकी दयनीय जाल्ली आसा. खंत भोगता अशी की ह्या वाठाराचो आमदार आहा तो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहा आनी तेणी खरें म्हटल्यार लक्ष घालूंक जाय आशिल्लें. आमच्या हरमल गांवांत रफ अँड टफ क्लब जो आहा तो सादारण 1.5 लाख रुपये किमतीचे बक्षीस दवरता आनी क्रिकेट खेळयता. लास्ट टायम जेन्ना बाप दयानंद नार्वेकर, दयानंद मांद्रेकार हे येयल्ले तेन्ना हांवें एक प्रश्न घातलेलो की हे जे ग्रावंड आहा हे आयज आमकां मेरांनी खेळोवचें पडटा जाल्यार सरकारान खंय तरी जमीन एक्वायर करची जी जमीन सरकाराच्या अंडर आसा आनी एक बरो असो ग्रावंड पेडणे तालुक्यांत तयार करचो जेणे करून होत करू जे आयज प्लेयर आसात जायत्या हेतूंत, जावं तो फुटबॉल, जावं तो क्रिकेट, जावं ते व्हॉलीबॉल, जाल्यार तांकां ग्रावंड नासल्या कारणान खेळांक मेळना. आनी हांगा सावळवाड्यार तर म्हणजे राजकीय ज्यो राज्य दर्जाच्यो ज्यो ह्या आसता गेमी आसतात त्यो गेमी हांगासर खेळयल्यो जातात पूण सुविधा कांय नासल्या कारणान त्यो योग्य तरेन त्यो पार पडनात. देखून म्हाका दिसता की सरकारान आतां तरी लक्ष घालून एक ग्रावंडांची जी स्थिती आहा ही ग्रावंडांची स्थिती योग्य तरेन हाताळची आनी योग्य बरे ग्रावंड करून भुरग्यांक बरी स्फूर्ती दिवची जेणे करून हांगासर बरे प्लेयर जातले. स्पोर्ट्स मिनिस्टर पेडणेचो, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचो डायरेक्टर पेडणेचो आणि पेडण्या भितर स्पोर्ट्स सिटी जाता पूण गांवांतल्या ग्रावंडाची परिस्थिती वायट. देवेंद्र म्हाका दिसता तुजे कडल्यान स्टार्ट जाल्यार बरी. म्हाका म्हजो जवळीचो सारको विशय एक क्रीडा शिक्षक म्हणून हांव मुद्दामून ह्या विशयाचेर चड उलयतां. पेडण्या भितर प्रत्येक गांवांत खंय तरी 5 ते 7, 10 असे क्लब आसात आनी वेगवेगळ्यो स्पर्धा ते घडोवन हाडटात. मोठे मोठे प्रायजांची स्पर्धा जातात. वेगवेगळे राज्यस्तरीय स्पर्धा भितर सुद्धा पेडणेकारांनी बरी नामना जोडिल्ली आसा. खेळगडी तयार जाल्ले आसा, नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचे प्लेयर तयार जाल्ले आसात. पूण प्रत्येक गांवा भितर सगळ्यांत बेजीक हे नीड म्हणटा एक सादो प्लेग्रावंड आसचो. थंय केन्नाच असो प्लेग्रावंड जावपाचे असो खंयच्याच आमदारान प्रयत्न केलो ना. आतां एक 2-3 प्लेग्रावंड शासकीय क्रीडा मैदानां आसात तांची सुविधा कांयच ना, चेंजिंग रूम सादे ना, टॉयलेट ना. अशा वेळार एक लेडीज सारकी थंय येवप सुद्धा शक्य जायना. रोज प्रॅक्टीस केल्यारच खेळगडो खंय तरी बरो फॉर्मान उरता. पण ते खेळगड्या खातीर रोज प्रॅक्टीस करपाक अशें क्रीडा मैदान नाशिल्ल्यान सगळ्यांत मोठी उणीव आसा. आनी आमचे क्रीडा मंत्री इतले म्हणटा की क्रीडा नगरी पेडण्यान येतले, बट ताचो उपयोग फाल्यां जातलो काय कितें हो प्रश्न आसा. वेलोड्रामा जर पेडण्यान जालो जाल्यार सायकल चलयणारे वेलोड्रामाचेर चलयणारे पेडणेकारांक कोण ना. तो एक पांढरो हत्ती जातलो. एक 5 स्टार हॉटेलां येतली किंवा आनीक ज्यो सुविधा येतल्यो मोठी मोठी इमारती ताचो आमकां फायदो ना. बेजीक जे ग्रावंड आसात ते डेव्हलप करून तेच जर क्रीडा स्पोर्ट्स हाचे आमचे नॅशनल गेम्सा खातीर वापरले जाल्यार ताचो फायदो जातलो. म्हणजे सावळवाड्या जो ग्रावंड आसा ह्या ग्रावंडार जर वयतलो जाल्यार थंयसर एक तर सारको रोड ना. तेका सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे तेका रोड ना व्यवस्थित.
कळ्ळें म्हणजे एक वडसून येता आसतना जर भुरगो खंय तरी जर ते हेच्यार वाजता सुद्दां अशी परिस्थिती आहा. एक दुसरी गोष्ट थंयसर कपडे जर बदलतलो भुरग्यांक कारण ग्रावंड वयता आसतना काय घरा कडल्यान कपडे घालून वचना ते ना थंयसर. खूप महत्वाचे. पेडण्यान क्रीडा नगरी येवपाची आसा ओके ती आता त्यांना येवनी पूण आसात ते ग्रावंडाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप खूप गरजेचे. आता सावळवाड्याचो जो ग्रावंड आसा मध्यवर्ती ठिकाणी हो नॅचरल ग्रावंड हो कोणीच थंय कसलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करूंक ना. एका बाजून थंय फुटबॉलच्यो गेमी चलतात जाल्यार दुसऱ्या सायडीक ते म्हशीच ग्रावंडाचेर बसलेले असतात. अशी त्या ग्रावंडाची परिस्थिती आसा. म्हाका दुबाव आसा हे जे क्रीडा नगरीच्या नांवा सकयल जे चल्लां न्ही क्रीडा नगरी कमी आणि थंयसर जे सायड जे प्रोजेक्ट्स असले ते चड. पयलीं आयकलेले क्रीडा नगरीक विरोध कित्याक जालो लोकांचो क्रीडा नगरीक विरोध ना पण ज्या पद्दतीन हाडपाक सोदता खंय तरी मॉल हाडप हॉटेल हाडप. आतां तुमकां एक गजाल सांगता म्हाज्या मांद्र्यान एक सरकारान ग्रावंड बांदला 30 वर्सां जाली आज बेश्टो शकरो आसा काय ना थंय मॅची खेळना बेश्टो पयसो घातला. आमी क्रीडा मंत्र्याक विनंती केल्ली प्रत्येक गांवांत हे डेव्हलप करा ग्रावंड आणि मांद्र्यान 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागा सरकारची असली ती आता घेवन थंय मल्टी हॉटेल प्रोजेक्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्यार आणि तो PPPच्या अंडर म्हणजे 20 वर्षांनी ट्रान्सफर करप अशा पद्धतीचे. म्हणजे इंटेन्शन कितें क्रीडा नगरी म्हणजे स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट ऍक्च्युअल खेळ कमी आणि बाकीचे खेळ चढ. बरोबर त्यामुळे लोकांचा विरोध नो पण झाला. एक गोष्ट आम्ही लक्षात दवरपा जाय जशें सरान सांगला तशें की पेडणेकार क्रीडा क्षेत्रांत खूप अग्रेसर आसात. आता गोंयान आमच्या जो सर्वोच्च क्रीडा क्षेत्रांतलो जो पुरस्कार दितात जुबादा केरकर व जुबादा केरकर केरी पेडणेचो असे अनेक खेळाडू त्यांच्यानी आंतरराष्ट्रीय लेवलचेर नामना मेळयल्ली. जीवबाराजा केरकाराचो अपमान जावपासारकी सध्या पेडण्या भितर क्रीडांच्या बाबतीत ही सारखी कांयच ताका केलें ना. आणि पेडणेकारांक मोठे स्टेडियम नाका बेजीक गांवांनी खेळपा सारखे ग्राउंड जाय आणि ते दिवपाक कोण तयार आम्ही ना मुखार सुखाजी पाट जी आसा ते काय उलोवपाक सोदतात ते आयकुया विनोद मेथरान धाडले. त्या तालुक्यात आमच्या एकच इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा ती तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेट पूण ती एकदम गरीब कशी इंडस्ट्रियल इस्टेट जे पद्दतीन इंडस्ट्री जाय तशी पेडण्यान येवंक ना सर. कारण आज आमचे कडेन पेडण्यान इतके युवक बेकार आसा ते खंय तरी थिवी इंडस्ट्री म्हणा की करासवाडा किंवा एक वेळ होंडा वेर्णा सारकेले एरियेन सुद्धा आमच्या पेडण्याचे युवक इतके लांब लांब भोंवता. पण आमचे कडेन बरे बरे इंडस्ट्रीन काम करणारे भुरगे आसात. इंजिनियर डिप्लोमा डिग्री घेतलेले सगळ्या तेचे खातीर खंयचेच राजकारण्यान आज मेरेन कसलोच पावल उखडलेले ना. पण जेणे करून हे राजकारण्याने अशें ते पेडण्यान बरे व्हडले व्हडले इंडस्ट्री हाडले आनी कसलो फायदो करून दिलो भुरगीं युवकांक जाल्यार म्हाका दिसता की खूब बरें जातलें खंय दिसता. पण आज तसो कोणीच विचार केल्लो ना. जो इंडस्ट्रियल इस्टेट तुया भितर आसून थंय कांय सारको येना. एक म्हणजे पेडण्या तालुक्यात म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात असता प्रत्येक पंचायतीक असता इंडस्ट्रियल झोन राखीव असता. आता हे जे मिनिस्टर आमदार अभ्यास दौऱ्याक वयतात की अभ्यास करपाचे इंडस्ट्रियलचो अभ्यास करतात आणखी कित्याचो करतात हेंच्यांनी आतापर्यंत पेडण्यासाठी कितें केलें म्हणजे पेडण्यातलो झोन आसून सुद्धा जागा राखीव आसून सुद्धा त्याचो जो उपयोग करपाक जाय आसलो ज्या पद्दतीन करपाक जाय आसलो एक म्हणजे इंडस्ट्रियल हांगासर मोठमोठे येवपाक जाय आसले त्याच्यासाठी खंयच्याच मंत्र्यान किंवा आमदारान आतापर्यंत जाल्ले केले ना. एक म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हणजे पेडण्याच्यान भुरगो एक तर म्हापसा वयता म्हणजे म्हापसा वचपाक ताका 25 रुपये 30 रुपये खर्च आहा दिसाक. म्हणजे पेडण्यात जर समजा ताका जर उपलब्ध जालेले जाल्यार ते 5 ते 10 रुपयान काम जातलें आसलेलें. एक म्हणजे आता जे बारीक बारीक इंडस्ट्रियल आहा ते दितात 100 रुपया दिसाक तेतूंतले तेचे हेतूर जर म्हापसा जर गेलो जाल्यार जे 30 रुपये बशिकत गेले ताका रावले कितके पयशे. म्हणजे पेडण्यासाठी इंडस्ट्रियल झोन जागा राखीव आसून सुद्धा आतापर्यंत कोणीच कितें केलें ना. हे सगळ्यात दुर्दैव. नो रिजनल प्लॅन येता प्रत्येक गांवांत MIZ केला मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन म्हणजे थंयसरले जे कोण आसा सेल्फ एम्प्लॉयड कोण तरी एंटरप्रिन्युअर्स बाकीचे बारीक बारीक ते करूंक शकता एका जाग्यार. पण प्रश्न ह्यो पेडणे तालुक्यान तुयान व्हडलो कॉम्प्लेक्स म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो JIDCचो आनी धारगळी आसलो खंय ना व्हडले इंडस्ट्री येयना. पेडणे म्हटले लोक नांग ज्यो आतां GAPL गव्हर्मेंटाची आसली ती सुद्दां सामकी कोण लक्ष दिना थंय. ती पांढरो हत्ती म्हणटा तशी जाल्या. नांवांतलेले अशे इंडस्ट्री येयना कोण येतलो लोक थंय. बरें सरकार तांकां बऱ्यो सुविधा दिना प्लॉट्स डेव्हलप करून दिना कारण आसा खूब आनी हेजे मुळे जाता कितें की कोण येवपाक इच्छूक ना कशें येतले. पेडणे भितर आसा त्यो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनूच एक मिडल स्केल इंडस्ट्रीज अश्यो एक पावर आनी म्हाका दिसता गोवा इंटोबॅटिक्स हातून म्हाका दिसता जवळ जवळ 1,500 ते 2,000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट जाता. बाकीचे कमी आसतलो आनी बाकीचे स्मॉल स्केल्स कमी आसा.